आयज आमी अंजुना पंचायत विलेज एरियान हा टू इनॉग्रेट द वर्क ऑफ दिस सिवरेज टँकर. आणि ह्या सुवाळ्यार आमचे मदे हा आमचो सरपंच बाब सुरेन गोवेकर, आमचे डेप्युटी सरपंच बाय स्मिता, सगळे वॉर्ड मेंबर्स प्रेझेंट हियर. एक्स सरपंच हा बाब चिमुलकर, वॉर्ड मेंबर हा बाब दिनेश पाटील आणि एक्स वॉर्ड मेंबर बाब संदेश, एक्स वॉर्ड मेंबर बाब हनुमान, एक्स वॉर्ड मेंबर बाब पेद्रू, सगळे आमचे स्टाफ अँड स्पेशली शेक्कार हांगा प्रेझेंट अँड ऑल माय विलेजेस प्रेस मिडिया. आयज व्हडी खोशी भोगता कितलेच पावटी आमचे हे शेक भाव आमगेर येयले टू फॉलो अप द वर्क ऑफ मुवींग दीस फायल ऑफ दीस टँकर. आमचे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे एक सगळ्या शेकवाल्यांक इट इज अ रूल दॅट ईच पंचायत दे शूड कलेक्ट दॅट सिवेज एज सून एज इट इज फिल्ड. आणि आमी हे आमचे शेकभाव कितलेच पावटी कांदोली पंचायतीची सिवरेज गाडी घेवन येताले, हाडटाले आणि आपले ते सिवेज खाली करताले. हे सीजन चालू जाताच तांकां व्हडलो गिफ्ट म्हणटा तो हो मेवल्लो हा. I really want to thank the Sarpanch, the ex-Sarpanch and entire Panchayat body for following up this work. 17,64,000 ही गाडी हे पंचायत फंडांतल्यान तांकां फावो जाल्या. So I really want to thank the Sarpanch, ex-Sarpanch and everyone for giving this gift. सीजन चालू जाला तेन्ना हो गिफ्ट तांकां. म्हाका खबर आहा थंयसर एक्सेसाचो प्रॉब्लम आहा. ते कॉन्ट्रॅक्टराक आपयला आहे, तुम्ही उलोयात ताका घेवन वचात आणि तो एक्सेसूय वेगाचे वेगान तुमकां करून दितेली आमी. बाब सरपंचान सांगला ते प्रमाणे आमच्या लोकांक परते हांव रिक्वेस्ट करता की नल्लांनी तुमचे सोकपीटाचे उदक नाल्यार सेप्टीक सोडचें न्हू. हे निमणे वयतात आ नेटवर्क नल्लाचे नेटवर्क कशें ते निमणे वयतात आनी दोरयान, आनी दोरया आपल्या कडेन कांयच दोरिना, तो परतो हाडटा आनी it flows back on the beach, on the shore. आणि आमी आमचे टुरिस्टांक मागीर कितें दाखयतात हे मेयो बिच्यो. सो हांव रिक्वेस्ट करता सगळे वॉर्ड मेंबरांक बसून तुमी वयचे आनी आपल्या वाड्यांनी अशें कोण करता तेंचें इन्स्पेक्शन दवरचें. खबर आहा आमकां सगळ्यांक, पूण तेंच्या जाग्यान आसतलोच न्हू जागो सेप्टीक आनी सोकपीट मारपाक. आनी हे बरो स्टेप आमच्या पंचायतीन घेतलेलो आहा. It is not only for the Shek owners but also for the entire village of Anjuna Kaisua Vagator. The villagers can use it for their use. Yeah, hats off to the Sarpanch, ex-Sarpanch, present Sarpanch and the entire Panchayat body. Thank you very much. आज आम्ही हांगा सगळे जमल्या अंजुना कायसुआ विलेज पंचायतीन. आज आम्ही हो थ्रू पंचायत फंड एक सिवेज टँकर तसोच ट्रॅक्टर हाडलेलो आसा. ह्यो सगळे आमच्या गांवांत बीच शेक्स तशें बाकीचे कोणाची सिवेज आसतले ती आमी लिफ्ट करतले. सो आज ह्या उक्तावण सोहळ्याक आमच्यो लाडक्यो आमदार शिवोलीचे आमदार बाय दिलायला लोबो, तशेंच आमचे गांवचे सरपंच सुरेंद्र गोवेकर, डेप्युटी सरपंच स्मिता कोलुयेकर, बाकीचे सगळे ग्रामस्थ आनी पंचायतीचे स्टाफ. हांव सगळ्यान पयलीं आमचे बाय रेश्मा हेजे कडेन मागता की आमची मॅडम दिलायला लोबो तिका फुलांचो गुच्छ दिवन तिचें स्वागत करचें. Yes, thank you very much. तेणी आमचो सरपंच बाब सुरेंद्र गोवेकर ताका फुलां दिवन तेजें स्वागत करचें. आता हांव मागता आमचे सरपंच बाब सुरेंद्र गोवेकर हांच्यांनी दोन उतरां सांगची. फर्स्ट ऑफ ऑल सगळ्यांक गूड आफ्टरनून. तशेंच सगळ्यांक हांव वेलकम करता आमचे जे गांव भाव आहा तांकां. तशेंच आमचे ऑनरेबल MLA मिसीस दिलाला मायकल लोबो अँड एंटरटेनमेंट सोसायटी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हेचे वायस चेअरपर्सन. तशेंच हांगा जमलेले आमचे डेप्युटी सरपंच स्मिता संदेश कोरजुयेकर, एक्स सरपंच आणि आतांचो पंच मेंबर बाब लक्ष्मीकांत अशोक चिमुलकर, मेंबर
दिनेश पाटील, एक्स मेंबर पेद्रू मेंडोन्सा, एक्स मेंबर हनुमंत गोवेकर, एक्स मेंबर संदेश खोर्जेकर, सोशल वर्कर सुभाष नाईक, आमचो तलाटी सेक्रेटरी रुई, तशेंच आमचो सगळो स्टाफ, हांगा जमलेले सगळे शेतकार भाव आमचे, तशेंच मिडिया, प्रिंट आनी इलेक्ट्रॉनीक. आयज आमकां चड खोशी भोगता, कित्याक जो डिमांड आसलो शेकवाल्यांचो की आमकां ट्रॅक्टर विथ सेवेज टँकर जाय म्हणून, कित्याक जे आमचे बिचीज आहा त्यो बिचीज आमच्यो रेवेच्यो आनी अबड डबड म्हणजे हे आहा थंय गुणे आहात थंयसर, त्या खातीर आमकां थंयसर ट्रॅक्टर जाय आसलो. जणू करून त्या शेकवाल्या कडेन पावपाक आनी तेंची जी सेवेज आहा ती आमच्या दर्यान लीक जावंक फावना म्हणून ते शेतकार इतले कन्सर्न आहा की तेंच्यांनी फाटीक लागून सरपंच, एक्स सरपंचाच्या फाटीक लागून, एक्स मेंबरांच्या फाटीक लागून, MLAच्या फाटीक लागून तेंच्यांनी आमकां इतले प्रोत्साहीत केले की आमकां तो बेगीनच्या बेगीन आहा तो टँकर आहा तो पुरवठो करचो म्हणून. आनी त्या प्रमाणे पंचायतीन इनिशिएटीव घेतले आनी आमी हा ते टेंडर फ्लोट केले आनी सगळे गव्हर्मेंटाच्यो एप्रुवल घेवन आयज हो बरो दीस आमकां दिसता. आनी आयज ह्या टँकर कम ट्रॅक्टर हेचें आमी उजघाटन करता. आनी जशें शेकवाल्यांनी जशें काळजी घेतात ते की दर्यान सेवेज वचोंक फावना म्हणून, तशेंच हांव मागता आमच्या गांवच्या लोकां कडेन तेंच्यांनी काळजी घेवची आनी चड करून जे आमच्या नाल्यांच्या कुशीक रावतात, जे नाला आमचे आहा, कित्याक जे नाला जे आहा आख्ख्या गोंयान ते लास्टाक तेंचें उदक वा तेंची सेवेज आहा ती दर्याक पावता. इतले आमचे नेटवर्क आहा आमचे नालांचे. तेन्ना हांव सगळ्या लोकांक कळकळीची आमच्या विनंती करता की तेंच्यांनी नाल्लान सोडच्यो न्हू, इवन तेंच्यांनी प्लास्टीक वो कोयर आहा तो नाल्लान उडोवचो न्हू. आनी तेंच्यांनी पंचायतीक म्हाका नाल्यार आमच्या कन्सर्न मेंबरांक कन्सर्न करूंक जेन्ना जेन्ना तांकां हो सेवेचो गरज पडटली, सेवेज ट्रॅक्टराचो गरज पडटली तेन्ना आमकां कळची आनी आमी आहा ती तांकां सेवा दिवन तो लिफ्ट करून आमी ते हे करतली. तशेंच आमच्या ऑनरेबल MLA मायकल लोबो कलांगूट कॉन्स्टिट्युन्सी तेणीन आमकां आश्वासन दिलां की कलांगूट जो सेवेज प्लांट आहा तितून आमी तुमचो आहा तो सेवेज आहा ती घेवपाक आपूण एक ट्राय करतलो आनी घेतलो म्हणून. तेन्ना हांव ऑनरेबल MLA मायकल लोबो शिवोले कॉन्स्टिट्युन्सी ताका हांव देव बरें करूंक म्हणटा की तेणीन आमकां एक आश्वासन दिलां की मेन थिंग कित्याक सेवेज उखल्लीत म्हणून जायना, ती खंय तरी ट्रीट जावपाक जाय आनी ट्रिटमेंट करतले जाल्यार ताका सेवेज प्लांट जाय. आमची जी टॉपोलॉजी आहा अंजूंची आमकां फिजिबल ना सेवेज प्लांट घालपाक, पूण कलांगूटान ऑलरेडी घातलेलो आहा आनी आमचे ते नेक्स्ट नेबर कलांगूट बागान. तेन्ना हांव मागता मॅडमी कडेन दिलाला लोबो की सराक सांगून, सर मायकल लोबोक सांगून ते आमकां बेगीनच्या बेगीन एक लेटर दिवचे की ही सेवेज जी आहा ती तो घेतलो म्हणून. देव बरें करूं. हांव हांगा जमलेले सगळ्या माचयेर आसलेल्यांक सगल्यांक स्पेशली आमचे मॅडमींक, सरपंचाक, एक्स सरपंचाक, फूल बॉडी ऑफ पंचायत, आमच्या शेकवाल्यांक आनी जेणे जेणे हेका लागून इतले त्रास घेवन हे आमकां गिफ्ट दिल्ली आसा तांकां सगल्यांक हांव चड आनी चड काळजांच्यान देव बरें करूं म्हणटा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.